annual feast of Saint Lawrence, and all the people from all over Goa, सगळे गोंयकारां ह्या फेस्ताक ह्या शिकेरच्या आग्वादा प्लॅटूच्या दोंगराचेर येतात. हे सांव लॉरेन्साचे फेस्त मोठ्या दबाज्यान मनयता. एंड सेंट लॉरेन्स ब्लेसीस स्पेशली द सी. आयज दर्याचेर बेसांव घालता, तेजे उपरांत दर्या थंड जाता आनी सगळे आमचे नुस्तेकार भाव दर्यान भितर सरता नुस्तें धरपाक. ह्या फेस्ताक सगळे जाण स्पेशली फिशरमॅन कम्युनिटी रावता की बेसांव दर्याचेर पडोन सगळे जाण आमी धंदो आमचो चालू करतले. स्पेशली रापणकार आयज ह्याच निमित्तान सगळ्या गोंयच्या लोकांक, सगळ्या धर्माच्या लोकांक हांव हॅपी फीस्ट म्हणटा. आनी सेंट लॉरेन्स असो आसलो मनीस की आयज आमी सगळ्यांनी तेजो देख घेवपाक जाय, कित्याक तो गरिबांक पावतालो, गरीब लोकांक पावतालो. आयज गोंयान खुबशे लोक गरीब आहात, तांकां पावपाक जाय आमी. त्या खातीर म्हाका दिसता सगळे जे कोणा कडेन कितें एक्स्ट्रा आहा तेणी गरिबांक दिवचे. हे ह्या वर्साचे आमचे पोपानूय सांगलेलें आहा की तुमी गरिबांक पावा, देव तुमकां पावतलो म्हणून. हे आमचे जे तेणें एक मॅसेज धाडलेली आख्ख्या संवसाराक. ही गोंयान म्हाका दिसता गोंयकार सगळे जाणांनी कोहो ना कोहे म्हणजे सगळे धर्माचे लोक कहे ना कहे गरिबांक पावता. इतलेंच सांगून सगळ्यांक आनी एकदां हांव हॅपी फीस्ट म्हणटा. हेच आमी भाग्यवान लॉरेन्साची दोबाजीक परब आमी मनयता. आनी आमी ह्या वर्सा व्हड एक विशय घेतलेलो आसा, भाग्यवान लॉरेन्सा पोरी वच तुवें तशेंच कर. आनी ह्याच विशयाचेर सगळी प्रवचन जाल्लेली आसात. आनी आतां ह्या दोबाजीक मिसांवची आसा ताचेरूय ह्याच विशयाचेर प्रवचन जाता. तर हांव सगळ्यांक आमच्या भावार्थ्यांक ह्या भाग्यवान लॉरेन्साचे मजतीन देवाचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावऱ्या धंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी सगळे तुमची जितले लितनाची आरती पावून आमी भाग्यवानाचे मजतीन. हे पोरबेक तुमी कशी तयारी केली? ते पोरबेक आमी सगळे आमच्या गांवच्या भाव भयणांक आमी घेवन आमी तयारी केली. आमची ल्हानशी बॅरिश्टी, पूण हे बॅरिश्टीन सगळो लोक इनवॉल्व जाल्लो आसा. कोणूच घरा कडेन बसून आसना, पूण सगळो लोक आसा आनी दोगाजीक बरो अर्थाबोरीचा तांचो व्हडलो हात आसा. खरीतपणी आमच्या सगळ्या भावार्थ्यांक भाग्यवान लॉरेन्साची खुशाल बरी परब आवडटा. देवाचो आशिर्वाद तांचेर रावना. सासवीक चिरितान तर आमी भितर सरतले तर मातेवाचे शिव वर्तमान खूब गरजेचे. आवेसभर पुजीस आणि गोवा जिविताचो ही सोडूची तास तास समजता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावत केले देखून आमी तुका दिवनासता. आनी जेजूची कुडत्र वस्त दिल्या आमकां सोवेस्ता. पवित्र एकठांय कर म्हूण आमी नमताय मागता.